सगळ्यांक तुमकां देबरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो योग हर तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता कामिलो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दोमिंग मारियानो नुनीस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात रोजी फेर्नांडीस, मार्टिना फेर्नांडीस आनी जॉयविन सोजा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचे पासत आमच्या गोराब्यां पासत जी कोण बरी नात तांचे पासत भोव करून जी हॉस्पिटलांनी आसात हॉस्पिटलांत आसलेल्यांची सेवा करतात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या राज्या पासत मागुया. वेगवेगळे विशय आमच्या मुखार आमच्या राज्या विशीं आसात ते सगळे देवाच्या हातान घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो पिडा वेगवेगळे तरेची आसा पूण पिडा कसलीय आसूं देवा मुखार जो कोण खालती जावन येता ताका पिकोवणी मेळटाच जाल्यार आमकांच आनी आमचें जिवीत आनी आमच्या घरच्यांचें जिवीत आमी देवाच्या हातान घालुया. जायते फावटी दुयेंसाच्या वेळार वो पिडेच्या वेळार आमी बरवसो सोडला आमी निराशी जाल्या देवाचेर पातयेवंक आमी फाटीं उरल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो ब्रोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकलुत्सारा देवा तुजे पवित्र सभेक ओदीक ओदीक नितळ कोर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्यान सवस्कायेन जीव नजो देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो कित्याक ताचे उद्देशीं सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें पूण ताका कोड फुटलोलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायेलाच्या देसांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेची चाकोन जालें. ताणें आपले दोनीनीक म्हळें, म्हजो दोनी सामारियेच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोड काडून ताका बरो कोत्तलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायेलाच्या देसांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हळें, चल वच. इस्रायेलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुप्याचे 10 तालेंत 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायेलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून
ताका बरो कोच्च्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हळें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो जोगडी करूंक सोदता तें बरें कोन्न पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजी आंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशीन येवं दी, आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेवाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दान नदीन 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक कोत्तालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावून म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फार्पान दामास्काच्यो नदी सगल्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतोन सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हळें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती करचो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय, तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजेवाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जॉर्दान नदींत बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगल्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजेवाशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगले प्रितुमेचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. परतून म्हणया, देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक, म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सरी खुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेता. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा किनोरेचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां.
ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूट, तारणाची भरती. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जेजू नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोद तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायेलान जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता दोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. ना आनी नितोळ जातलोय. भाव भयणीनो, नामान हो सिरियेकार कोड जाल्लो मनीस, आनी कोड जावप म्हणल्यार त्या काळार हे पिडेक कसलोच इलाज मेळो नासलो. ह्या कोडानूच जायते जाण एके भशेन तांकां कुशीन उडोवन वो भायर रावन गोडे दोंगरांचेर वो एकसुऱ्या सुवातांचेर रावताले, थंयच मरताले. आनी असले वेळार नामान हो सिरियेच्या फौजेचो सेनापती ह्याच कोडान सांपडलो तेन्ना देव ह्या ल्हान सुपुल्ल्या जुदेव चेडवा वरवीं हो संदेश ताका दिता, इस्रायेलान देव आसा आनी ताचे जरी तर तूं वसत जाल्यार बरो जातलोय. आनी आमी ही खबर जाणाव कशे भाशेन तो आयलो. येता आसतना हे 2 जाण राजा मदें तांची समजिकाय. एके वाटेन आसा सिरियेचो राजा जो समजूंक ना देवा विशीं, पूण हें सगळें ताणें राजकी मनान पडयलें आनी ह्या पासत चीट राजाक धाडली, म्हज्या ह्या चाकराक म्हज्या ह्या सेनापतीक तूं बरो करून धाड, ताचें कोड काड. जाल्यार दुसरे वाटेन इस्रायेलाचो राजा तोय समजूंक ना. जरूय ह्या दुसऱ्या राजान नेणारपणान ताचे लागीं मागलोलें जाल्यार हो इस्रायेलाचो राजा म्हणटा हांव देव न्हय, हें फकत देवाच्यान करूंक जाता. पूण देवाच्यान करूंक जाता म्हणटा तेन्ना आपल्या राज्यान जो प्रवादी आसा देवाचो, ह्या देवाच्या प्रवाद्याक ताणें मानून घेवंक नासो जालो. आनी देखूनच एलिजेव प्रवादी ताका ही खबर धाडटा, तूं कित्याक बेश्टोच आंगवस्त्र पिसताय तुजें, तूं कित्याक बेश्टोच उचांबोड जाताय, ताका म्हजेशी धाड, ताका कळून दी की इस्रायेलान खरो जिवो देव आसा. आनी आमी आयकलां कशे भाशेन एलिजेव प्रवाद्यान ताचे लागीं व्हड व्हड वस्तू मागूंक ना, वो व्हडले व्हडले योद्न करूंक सांगूंक ना, वो ताचे लागीं कसलीच भेट, दुडवांची भेट वो हेर दुसऱ्यो भेटी ताचे लागीं मागूंक ना. फकत एक सादी वस्त ना आनी नितोळ जातलोय. तर हे नदीन न्हांवून तो बरो जालो. जरूय ताणें पयले सुवातेर आपणाच्या देसान आसात ते नदींची खबर केली, पूण प्रवाद्यान सांगलोले त्या प्रमाणे जेन्ना तो न्हालो आनी धुलें तेन्ना तो नितोळ जालो, निर्मळ जालो. भाव भयणीनो, देवाच्या उतराक पाळो दिवप एकदम गरजेचें. थोडे फावटी त्यो वस्तू कडेन साद्यो, पूण देवाच्या उतराक पाळो दिता तेन्ना तो मनीस बरो जालो. आनी जेजू असलीं उतरां जेन्ना सांगता, साद्यो वस्तू लोकां मुखार दवरता तेन्ना थोड्यांक आडकोड जाताली. ही आनी कसली शिकवण.
एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखय, तुजेर कोणूय रागार जाल्यार ताका बोगोस, 7 पावटी न्हय 70 पावटी 7, असल्यो जायत्यो साद्यो शिकोवण्यो ज्यो जिवितान एके भाशेन मातशे अवघडायशी हाडटा, तसल्यो शिकोवण्यो जेजूच्यो मानून घेवंक थोडो लोक तयार नासलो. आनी प्रवादी कसो ताका फावो तो रेस्पेत मान दिवंक तयार नासलो, मानून घेवपाक तयार नासलो. जाल्यार असल्या वेळार जेजून हीं उतरां म्हणलीं, एका प्रवाद्याक आपल्याच गांवान मान मेळोचो ना. भाव भयणीनो, आयज आमकां करपा मागुया. जेजू आमकां संदेश दीत आसा, वेगवेगळे संदेश. आमचे भोंवतणी ज्यो वस्तू घडटात तांचे विशीं संदेश. आमी जायते पावटी आमचे दोळे बंद करून दवरल्यात आनी देवाचो ताळो आमकां वेगवेगळे तरेन आयकूंक येता, देवाचे प्रवाद्यां वरवीं आयकूंक येता. जायते पावटी आमी आयकलां आनी भेऱ्या कानार घेतलां, एके वाटेन आयकलें दुसरे वाटेन भायर सोडलें, असलें जाल्लें आमकां जायते पावटी आसा. आनी अशें घडटा तेन्ना आमचीं दुयेंसां वाडटात, अशें घडटा तेन्ना आमी मरणाचे वाटेन वेता, अशें घडटा तेन्ना आमचें निराशीपण वाडटा. तर हें सगळें आमचें निराशीपण, आमचे कुडीची जी भलायकी बिगडटा ती, वो जायते पावटी आमकां वस्तू समजनात, त्यो सगळ्यो ह्या आल्ताराचेर उबारुया आनी होच जेजू आमकां हें सुटावें करून दितलो हो विस्वास धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक खालतिकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारुणाचो संस्कार जायशी कर, हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुरोची वाटपणा मोरली तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. देवाचेर विस्वास दवरून ताच्या उतराक पाळो दिता ताका पेकोवणी मेळटा. तर आमी जण एकल्यान देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक आनी हे भाशेन देवाची पेकोवणी जोडून घेवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन 16 पेज नंबर 55. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां ओदीक ओदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोल. गायन घेऊया. I9 पेज नंबर 119. I9.
सो